얘기담이 나와야미 함자소며 원단다가 목디나미 얼씨야미 함자라야 कृत्यासोम्याची निजायकी विचित महिमाताची करतम का विस्मित पृथ्वी दिन वासा ताची ओढवी काय रसना वाकंतात ताची बोलवणकार गाव्या नोवे ये गीतामी नावाड्यामी आमच्या सौम्या वंदनताका भक्तीनामी हर्षियामी आमच्या राया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. पास्का काळाच्या 5व्या हप्त्यांत आमी आसाव. आज मंगळार देवाचें उतार आमकां प्रत्येक रितीन ताच्या सांगतपणांत जियोंक उलो दिता. देव आमचे संगत सदांच आसा. ताणें ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो मनशां सांगाता जियोंक आनी तो प्रत्येक जावन येवकरिस्ताच्या सक्रामेंता मुखांतर आमच्या सांगाता आसा. आमकां धैर्य दिता आनी आमकां बळ दिता आनी खंडीत जावन आमकां तो गूण करता. जायत्यांनी आमकां फोना मुखांतर वॉट्सॅपा मुखांतर मागूंक सांगिल्लें आसा. प्रत्येक रितीन गल्फांत ह्या आमच्या देशाच्या भायल्या गांवांनी आशिल्ल्या तांच्या कुटुंबाच्या संद्या पासून मागूंक सांगिल्लें आसा. ह्या मिसा वेळार प्रत्येक रितीन आमी तांचे खातीर मागता. तशेंच 9 डेनवर 9 म्हयन्याचें एक बाळशें हुशार ना ताच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागतात. तांच्या कुटुंबाची फ्रांसीस लोबो आनी ताच्या कुटुंबाचे सदें मागतात. तांचे सांगता आमी मागता ह्या बाळशा पासून आनी कोण पळय अस्वस्थ आसा पिडेस्त आसा ताच्या समेस्ता पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागता. भाव भयणीनो, ह्या मिसांत फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ निर्मळ काळजान खालत्या काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया आनी देवाची काकुळट जोड घेवया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सरपुरवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच आमकां मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर. सोमिया काकुळट कर,
तुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बसयलेली देणी आमी वळखूंक पावल्या ती आमकां मेळटली म्हणून आमी दुबाव करिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरोसो तीर कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदुतांचे कृत्या पुस्तकांतले वसप. तशें आसता आंतियोक आनी इकोनियतावन थोडे जुदेव थंयसर आयले आनी तांणी लोकांक आपले कुशीक ओडलो. लोकांन पावलूक पातरायलें आनी तो मेलो म्हूण चिंतून ताका शाहारा भायर व्हरून व्हेलो. पूण शीस ताचे भोंवतणी एकठांय जातच तो उठलो आनी परत्यान शारांत प्रवेश जालो. दुसऱ्या दिसा तो आनी बार्नाबास देर्बेक गेले. पावलान आनी बार्नाबासान देर्बेच्या शारांत सुवाता परगट कर जायत्यांक शीस केल्ल्या उपरांत लिस्ताक, इकोनियाक आनी शेकी पिसिदियाच्या आंतियोकाक ते पाटी आयले. वाटेर आसता भावार्थान थीर रावून शिसांक तांणी उत्तेजन दिलें. देवाच्या राज्यांत प्रवेश आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरचे अशें म्हूण तांणी तांकां बोध सांगली. हर एक सभेंत तांणी मालगडे नेमले आनी विश्वास दवरलेल्यांक मागले आनी उपास करून तांणी सोम्या आदीन केलें. उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंपिलियांत आयले. पेर्गेंत देवाचे उतर परगट कर जाताच ते अत्तालियाक गेले. शेकी थंयतावन दर्या वाटेन ते आंतियोकाक पाटी आयले. येदोल पर्यान संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाची मजत मागून तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सोर संद्यांक तांणी जमा केले आनी आपणा मरिपात कितें सांगलें देवान केलें आनी तें जुदेव न्हय आसलेल्यांकी कशें तांणी भावार्थेचें दार उगडलें हें तांकां विवरून सांगलें. तें शिसा सांगाता ते जायतो काळ रावले. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. सर्वेस पोतो मोगाळ दयाळ सोसनिकानी ओडका कुळदार सोमेस तांतो कितलो बरो रसनांक आपल्या दयाळ कोरो. देवाराया मोजा तुझी स्तुती गाता सदांकाळ तुझ्या नावाची उडवी गाता. रसना तुका दिन वाचतली भोगताम तुका हसीतली. रासवड तुजे वाकण ताली कृत्याम तुजी नावारताली. देवाराया मोजा तुझी
स्तुती गाता सदां काळ तुझ्या नावाची गोडवी गाता. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. क्रिस्तान कष्ट मरण सोसून मेल्यांतलो पुनर्जीवन जावन आनी अशें आपले मायमेन भितर सरोवन हे सगळे क्रिस्तान घडोवन येवंक आसले. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे आयसोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेता, म्हजें समाधान तुमकां दितां. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तुमी खंत काडची सोडा, तुमी भिवचें नाका. हांव वेता आनी तुमचे सरशी फाटीं येता म्हणून हांवें सांगलें तुमी आयकलां. तुमकां म्हजो मोग आसा जाल्यार हांव बापा सरशी वेता म्हणून आयकून तुमी संतोश पावतल्यात. कित्याक बाप म्हजे प्रास व्हरतो. हें सगळें घडोवन येवच्या वेळार तुमी सतमनशाक आतां तें घडोवन येवच्या आदींच हांवें तुमकां सांगलां. आतां ह्या संवसाराचो अधिपती येवंक लागीं जाला आसता आनीक चड वेळ हांव तुमचे लागीं उलोवचो ना. ताका म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां. ताणें फरमायल्ल्या प्रमाणेंच करतां म्हूण संवसाराक कळी जायजे न्हय. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी 2 वाचपां मुखांत्र आयकलें. आयच्या वांजेलांत प्रारंभाची उतरांच जेजूची उतरां ती समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां. समाधान, पीस, हिब्रू भाशेन शालोम म्हणटात. समाधान, शालोम हाचो अर्थ कितें? समाधान, शालोम म्हणजे एक तृप्ती, समृद्धी, सौकसाय, संतोष. जें कितें एका व्यक्तीक आंतरीक तरान संतोष आनी तृप्ती जावंक जाय, आसूंक जाय, तें कशें मेळटा आनी कशें फावो जाता तें सगळें हें शालोम म्हणल्या शब्दांत आटापून आसा. त्या देखून आजून देव एकामेकाक भेटता आसतना, एकामेकाक विश करता आसतना शालोम ह्या शब्दान एकामेकाक विश करतात. तेंचो आरबी भाशेन तो सुशब्द सलाम हो शब्द वापरून एकामेकाक भेटता आसतना ते विश करतात. जेजून आमकां दिल्लें व्हरतें इनाम हें समाधान. आयच्या ह्या वाचपांनी 3 संगती आमी नियाळोवंक साध्य जाता. पयलो विशय, जेजून सांगलें समाधान तुमचे थंय हांव दवरून वेतां. समाधान जावन आसा देवाचें व्हरतें देणें. हें मनशान दिवचें देणें न्हय, बगार देवाचें देणें, क्रिस्ताचें देणें, तें जिवंत जेजूचें देणें. वांजेलांत जेजूच्या जिवंतपणाचो विवर
आमी वचलो जाल्यार परत परत हो शब्द आमकां आयकोंक मेळटा, शांती, समाधान, पीस. उरिल्ल्या अध्यायानी हो शब्द उणो आयकोंक मेळटा, पूण पास्काच्या ह्या जेजूच्या जिवंतपणाचो विवर आमकां आमी वाचता आसतना परत परत हो शब्द आमकां आयकोंक मेळटा. म्हणजे पयल्यान पयलें हें समाधान, शालोम, ही तृप्ती, हो आंतरीक संतोश देवाचें देणें. त्या देखून ह्या देण्या खातीर आमी मागोंक आसा. हें समाधान, हें तृप्ती जेजू आमकां हातूंत दी म्हणून. दुसरें, जेजूस म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां, संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. तर संवसारांत रावन आमकां हो एक आंतरीक संतोश, एक आंतरीक तृप्ती मेळोवंक कश्ट. पूण मनीस जाले आमी संवसारांत जियेत आसतना जायतीं विधानां वापरता हो आंतरीक संतोश मेळोवंक. जायत्यो टेक्नीक आमी वापरता जावंक पुरो योगा करणं, विपासना करणं, या प्राणायामा करणं, अशेले विधानां वापरून म्हाका एक तृप्ती जाय, सुशेग जाय म्हणून. तो मेळटा वय, पूण तात्कालीक. आनी थोडे संवसारी वस्तू मुखांतर हें समाधान, तृप्ती मेळोवंक प्रयत्न करतात, तेंय तात्कालीक. कोण एकलो म्हणटा, संवसारांतावन मेळचें समाधान म्हळ्यार एका मडकेंत आमी उदक वयता, पूण त्या मडकेक दंपळो जाला. दंपळो जाल्ल्या मडकेंत व्हांवोवचें उदक संवसारांत दिवचें समाधान, तें पोंताक पावना. भावन आनी भयणीनो, संवसाराच्या समाधानाच्या फाटल्यान धांवच्या बदलाक जेजूच्या समाधानाक आमी आशेवचें चड गरजेचें. त्या देखून जेजू म्हणटा, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. तिसऱ्यान, हें समाधान देवाच्या राजाचो शेगोण. हें समाधान आपणावंक आमी प्रयत्न करचें म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून समजोवचें. देवाच्या कृपेंत जियोवचें. लिवींग इन द ग्रेस ऑफ क्रायस्ट म्हणजे देव म्हज्या सांगाता आसा, देव म्हज्या बगलेक आसा, देव म्हजे थंय आसा. जिवंत क्रिस्त म्हाका सांगात दिता, असल्या मनोभावान, असल्या धैर्यान, असल्या ध्येयान जियोवचें. हें आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. सांत पावलो आनी बार्नाबास हांच्या मिसांव वावरा विशयी आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. पावलाक तांणी पात्रायलें, बार्नाबास उपरांत देर्बे गेलो, तरी कितले कश्ट दगदोणी सोंसल्यार थंयसर आंतरीक तृप्ती आनी समाधान आसलें. त्या देखून आयचें पयलें वाचता म्हणटा, तांणी ह्या आपोस्तलांनी भावार्थ्यांक तांच्या भावार्थांत थीर रावंक उत्तेजन दिलें. पावलोन आनी बार्नाबासान हेर शिसांक भावार्थांत थीर रावंक उत्तेजन दिलें. ह्या कर्गाच्या वेळार, ह्या अनवराच्या वेळार आमी एकामेकाक उत्तेजन दिवचें भोव गरजेचें. शांती, समाधान, तृप्ती म्हणजे देव आमच्या सांगाता आसा म्हणलो अखंड भरवोसो. आमच्या कुटुंबांत कोणी एकलो अस्कत आसा, भियेता, खावचेनी आसा, धैर्य दिवया, ताका उत्तेजन दिवया. जेजू आमच्या सांगाता आसा. आमचे भाव, आमचे भयणी गल्फांत आसात, आमच्या कुटुंबांत हांव पयस आसात, भायल्या देशांनी आसात, परगांवांत आसात, एकसुरी आसात जावंक पुरो, भियत, भे, खावजेणी आसता आसतना तांकांय धैर्य दिवया. जेजू, जिवन जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी त्या जेजूच्या जिवन जेजूच्या मुखांतर मात्र आमकां तो आंतरीक संतोश, आंतरीक तृप्ती आमी भोगूंक साध्य आसा. तसो आंतरीक तृप्ती, समाधान, शालोम दिवचो जेजू आल्तारीर येत आसतना मागया ताचे लागीं आमी, जेजू दी आमकां हें शांत समाधान, ही तृप्ती, हो आंतरीक संतोश. आनी कसलें अनवर आयलें तरी, कसलें विघ्न आमचें थंय आसा तरी, तें तुज्या सांगाता आमी जिखोवंक शकतले. हांव हो आमचो भावार्थ, हें आमचें धैर्य. आमेन.
बाप्पा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या काळशे आमची काळजां वेळी गे माता तुझे लागी पातकी बागी उपकार सुबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयत आवाज जीवन आमचें उण्या वायना सवें. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एके पुय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका भेटयता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उसार व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय यशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम यज्ञान आदल्या यज्ञांक संपूर्णकाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याजाक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सगळी जे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊन सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. ऊन सर्गे तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा, कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त आमच्या पुता तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्म्याच्या सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तुजो मैत आसाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात.
ही म्हज्या रगताची काल्ज, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good burger to yam. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतलो. बापा, आमचे सडवणे पासून तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जिवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सोबें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अंकुआर मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदोच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें वेंचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बली वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्यां आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून आमी मागया आनी प्रत्येक रितीन परगवंत आसल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्या पासून सैऱ्या धैर्यां पासून हे आमच्या वळखीच्या पासून मागया. देव तांकां बरी भलायकी दिवं. आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान राज करचे खातीर आमच्या कुटुंबांतलें झगडें पयस सरूं, मनस्ताप जिद्द राग पयस सरून शांती समाधान क्रिस्ताचें शालोम क्रिस्ताचें समाधान तें देणें आमकां लाभो. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसारांत अंतरल्या सुमेस्तांक मैपसान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासणाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. मागण्या मुखांत्र आमी देवाच्या जेजूच्या सांगतपणांत जियेता. हो भावार्थ आमचो जिवो करया. जेजून शिकयले मागणे सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशन तेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुर्तीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता, बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र म्हज्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतल्यान आनी सर वायटांतले आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सरशिल्लें वेगळें सरोवंक आमकां केदीच निर्मी नाका. आपले जेजू समाधान आनी आंतरीक संतोष हें देणें दिवचो क्रिस्त होस्सू जिवंत क्रिस्त. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. संवसारांत हांव समाधान आशिल्लो, सोदून सोदून हांव सगलो सकलो. हांव ताणेलो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. हांव ताणेलो, हांव भुकेलो, मोगान तुज्या हातांत दोशी जालो. ये जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. ये जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय. प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वखद येताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. समाधान हें उत्तीम देणें तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आनी आमी घेतल्या ह्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सडय. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या समाधानांनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शांती दिवन धाडटाय या सोमसान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून कृपा दी म्हाका. धन देव्याचे केदी पाते नासता. तुजे सोम्या आमी पातयेता. कस्तोक दोनी केदीसले की नासता. दैवे पुत तुजे गाजयता. शांती दिवन धाडटा या सोमसान म्हाका. संदेश तुजो प्रसारून कृपा दी म्हाका. मोगाळ पुता सोबे आमकां बरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगेन कुर्साचे कुरवेनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.